Chief Minister Pramod Sawant has issued a clear deadline to the Tirumala Tirupati Cooperative Credit Society, asking its representatives to submit all pending documents to the cooperative registrar by tomorrow. The Chief Minister said that representatives of the society met him recently, during which he informed them that the cooperative registrar had raised several queries regarding the society functioning. He stated that the required papers must be submitted immediately for the matter to move forward. Chief Minister Pramod Sawant also expressed surprise over the delay, saying he does not understand why the society has failed to submit the documents so far. He made it clear that once the papers are submitted, the government will verify them and take further action. म्हाका मेळपाक आयिल्लो तेंच्या कडेन हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलां कॉपरेटीव रजिस्टरान आमच्यो ज्यो क्वेरीज काडल्या रिगार्डिंग दॅट सोसायटीच्या संदर्भात तितके पेपर तुम्ही सबमिट करा म्हणून सांगला. ते पेपर सबमिट केल्या उपरांत गव्हर्नमेंट विचार करतलो. कित्याक करूंक नाशिल्लें तेंच्यांनी आता ते हांव कशें सांगता 3 वर्स तांकां नोटीस काडल्या आनी तांच्यांनी करूंक जाय. Sir, what is your advice to account holders now at the moment? माझें म्हणणें आसा तांच्यांनी जे सबमिट करूंक ना पळय न्हू तांकां हांवें सांगलां पेपर सबमिट करा म्हणून. तांकां सिन्स फ्रॉम द ऑक्टोबर 2025 पहिली नोटीस घेतली, दुसरी नोव्हेंबर 2025 नोटीस घेतली. ओके, देन दॅट इश्यू हॅज फ्लॅग इन टू अवर RBI स्टेटस कमिटी आणि ते केल्या उपरांत आता कित्याक करूंक ना तें हांव सांगूंक शकना. बट ताका सांगलें हांवें अर्जंटली तुमच्या कडेन सगळें आसत तुमी फाल्यांच्या फाल्यां सबमीट करा. देन द गव्हर्नमेंट वील सी. ओके, दॅट इज माय सो आता जे डेपोजिटर आसा तांकां कितें मेसेज बी आत्ताच्या घडी तरी लेट मी व्हेरीफाय युअर पेपर्स. Echoing the Chief Minister's stance, Corporation Minister Subhash Shirodkar said the government would wait for 2 days, after which action would be initiated if society fails to comply. लक्षात घे तांची प्रयत्न आसतले स्टेटस असो दाखोवपाचो वगैरे. म्हाका 1-2 दीस जाय तांचे कडेन कितें येत म्हणल्या पळोवपाक. पूण ते इल्लिगली न्हू आतां ऑपरेट जर करता जाल्यार. एक्चुअली इट कॅन बी इलिगल आमच्या हाजे प्रमाणे. पूण एक्शन जावची ना तेजेरूय. 1-2 दीस पळोवया. 2 दीस फाल्यां परत कितें स्टेटमेंट दिता कितें दितात पळय. आज येवपाचें आसलें ते एक लेटर दिला अशें आयकता हांवें पळोवना अजून. अपॉलॉजी लेटर कितें दिलां अपॉलॉजी लेटर दिवंक जायना. पूण तरी अशें सरकाराक ग्रांटेड घेता अशें जालें ना. अजुनूय जर ऑपरेशन्स तांचे चालू आसा. हें आसा म्हणजेच आमी लेटर दिला पळय हय हाजे मुखार एक्शन जातलें न्ही ना जाल्यार कळ्ळें पळय कितें कंप्लायन्स करतात. The government's message is clear: submit the pending document or face action. All eyes are now on whether the Tirumala Tirupati Cooperative Credit Society meets the deadline. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.